काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां देवबरी सांजिम तुमकां समय सांग दायजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या आमच्या मोगाळ वीक्षकांक आमच्या कार्यानी सदांच पाठिंबो दिवचो मोगाळ वीक्षक तुमकां समय सांग काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. मोगाच न्हू कडेच जावन तुमी काजाराच्या सिजनार आसात आणि डिसेंबर आणि जानेवारी सकड पॅक जालात आणि कडेच जावन साबार जानेवारीच्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी आसा साबार कार्यांनी तुमी भेट दिल्या. काजार जावं पिरो रोज जावं पिरो घरान तोकाल जावं पिरो मस्त कार्यांनी ह्या सिजनार तुमी कार्यांनी गेलात. तशेंच जानेवारीच्या 25 तारखेर आयतारा सांजेर 5 वरार सेंट अलोशियस युनिवर्सिटी LCRI ऑडिटोरियम मंगळूर हांगासर 12वी जेरी नायट सादर जातात आसा आणि खंडेच जावन जेरी नायट म्हणून सांगता आसतना तुमकां समेज सांग कळीत आसा जेरी नायट सादर करचो मनीस जेरी बोंदेल आणि खंडेच जावन हांगासर आयच्या ह्या कार्यान काल आज आणि फाल्यां 12वी जेरी नायट हाच्या विशयांत आमी संवाद चलयतलो आणि हांगासर जेरी नायट चलोवचे 2 मानेस्त हांगासर आसा. खंडेच जावन जेरी बोंदेल समेज सांग तुमकां वळख आसा आणि तुमी ताका साबार नायट्सांनी जावं पुरो संगीत साजांनी जावं पुरो तुमी पळयला आणि खंडेच जावन तांच्या बगलेक लिओ राणीपूर हांगासर आसा तांच्या विशयांत तुमकां समेज सांग कळीत आसा. हांकां ह्या कार्याक हांव पयल्यान मोगाचो स्वागत मागता. जरी बोंदेल तशेंच लिओ राणीपुरा तुमकां मोगाचो स्वागत. हांच्या विशयांत तशेंच प्रत्येक जावन हांची 12वी संगीत सांज 25 तारखेर जानेवारीच्या सादर जातात आसा. हाच्या विशयांत सडितू विशय सडितू कळोवण्यो आणि हे कितें काला खातीर कशें जावन आसा कोण पुरो आसा ताच्या विशयांत साबार सोंगत्यो आमकां आज संवाद करूंक आसतले आणि खंडीत जावन पयलें आमी ह्या हांच्या विशयांत कळोवच्या खंडीत जावन सोमेश सांग हांची वळख आसा. पूण आमची दायजी वर्ल्डान साबार नवी वीक्षक आसा ते नवे वीक्षकांक तुमची वळख दिवंक आसा. सर जरी बोंदेल तुमचे विशयी तुमची वळख आमच्या वीक्षकांक दिवची. देव बरें करूं. लविटाबाई तुका हांव जेरी बोंदेल प्रस्तुत हांव पानेरान आसा. लोक म्हाका जेरी बोंदेल म्हणून वळखता तरी हांव आतां बोंदेलान ना पूण नांव तेंचो आसा जेरी बोंदेल म्हणून. हांव आतां वस्ती करता प्रस्तुत पानेरांत. म्हजी ही 12वी संगीत सांज बहुत थोड्या वर्सां पयल्यान म्हणजे ल्हान प्रायर्स हांवें पदां बरोवचें सुरू केलें ताळो बसोवन आनी बरा. त्या उपरांत हांव म्हजे शिकाप सोमतच बॉम्बे गेलो. बॉम्बेंत थंयसर म्हजी थोडी नायटां 7 नायटां थंयसर प्रस्तुत केलीं. ताजे उपरांत परत हांगा कोडयाळांत आनी बरीमारांत हांगा तशेंच आमच्या डॉन बॉस्को हॉलांत थंयसर अशें बरें नायटां जालीं. ही आतां 12वी म्हजी संगीत सांज आनी हे एका बऱ्या उद्देशा खातीर हांव ही सादर करन आसा. अशें म्हज्या कुटुंबा सांगात हांव पानेरांत जियोवन आसा आनी जेरी बोंदेलय म्हणटात आतां पानेर जेरी बोंदेल ब्रॅकेटीन पानेर म्हणून घालून आसा. तशें आनी एक जागो चेंज केल्यार आनी एक नांव वय खंडीत जावन आमकां समेज सांग प्रत्येक जावन कलाकारांक गांवच्या नांवान वळखतात. वय अभिमान आनी त्याच नांवान आमकां वळखतात. आनी हांगासर आनी एक गांव घेवन लिओ सर आसा. लिओ राणीपुरा तुमच्या विशयांत आमच्या वीक्षकांक कळोवचें. देव बरें करूं. म्हजें नांव आसा लिओ राणीपुरा. साबार जाणांक हाजे पयलीं कळीत आसा लिओ फॅन्स क्लब तशेंच युनिवर्सल मेलोडीज म्हणल्या ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तशेंच फेसबुकाचेर आमी एक 5-6 वर्सां पयले कोरोनाच्या टायमार आमी एक ल्हानशें कार्य आरंभ केल्लें. लायव्हा मुखांत नव्या कलाकारांक एक वेदी दिवचे एक प्रयत्न त्या टायमार आमी केल्ले आसा. साबार जाणांनी तुमी आमकां सांगात दिल्लो आसा सपोर्ट दिल्लो आसा. आज हांगा मिसर पावोंक की हे आमचे वीक्षक तशेंच आमचे दानी कारण तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संजेक बरें मागता. तांचे म्युजिकल धमाका 124 अंकडे जवळ प्रस्तुत जाल्यात. आनी आदल्या वर्सा एक व्हडले तुमचे शो आसले राणीपुरांत. वय समेज सांग कळीत आसा आनी खंडीत जावन आतां वीक्षकांक कळीत जाले आमचे 2 मानेस्त हांच्या विशयांत कळीत जाले. आतां ह्या आमी 12वी जेरी नायट हाच्या विशयांत खंडीत जावन साबार सवाल आसात जेरी बोंदेल सर तुमच्या लागीं.
नाईट म्हणून सांगता असताना संगीत सांज म्हणून सांगता असताना खंडीत जावन एक उद्देश असता त्याच्या पटल्यान हे संगीत सांज करूंक जावं पुरो ह्या संगीत सांजा पटल्यान योजना सपार आसात आनी खंडीत जावन त्याच्या पटल्यान उद्देश आसा आणि तुम्ही 12वी नाईट म्हणून सांगताना 1 to 12 ते दळमसर जाल्ली खंयच्या उद्देशाकार तुम्ही हे दळमसर नाईट केला आणि आयच्या या म्हळ्यार 12वी नाईटाचो उद्देश कसलो हे दळपर्यंत अशेंच समाजाच्या विविध गरजां खातीर हांवें नायटां सादर केल्यान जावं बॉम्बेंत वा आमच्या मंगळुरांत विविध गरजां खातीर लोकांनी म्हाका एप्रोच करतना तांच्या गरजां खातीर हांवें नायटां सादर केल्यान आतां ही नायट प्रस्तुत हांव रेडिओ सारंग 107.8 FM हांच्या थंयसर आमचे दिव्यांग म्हणजे हँडिकॅप अपंग कलाकार आसात थंयसर तांच्या एक भविष्य निधी एक फंड तांच्या खातीर आसा करून चिंतला त्या फंडाच्या त्या भविष्य निधी खातीर ही संगीत सांज आमी सादर करना आसा रेडिओ सारंग आमच्या एलोशियस कॉलेज मंगळूर थंयसर आसा थंयसर आनी ह्या एलोशियस कॉलेजी तुमकां कळीत आसा 146 वर्सांचे इतिहास तांकां आसा त्या कॉलेज युनिवर्सिटी डीम टू बी युनिवर्सिटी आतां म्हणटात ताका थंयसर आमचे जेज्युत याजक हो संस्थो चलोवन आसात त्यो संस्थो हर एक वर्सा आमी पळोवंक गेल्यार तांचे लॅक हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे थंयसर हर एक वर्सा 3 ते 4 करोडांचे चॅरिटी लोकांक करन आसात भुरग्यांक जावं तांकां बूक दिवचे शिकपा खातीर शिकपाच्या इतर हाका खातीर जेवणा खातीर आनी पयसुल्या भुरग्यां खातीर न्हय केवळ थंय तांच्या संस्थेन शिकच्या भुरग्यां खातीर ताचे भायर शिकच्या इतर दुबळ्या भुरग्यां खातीर तांणी तांचे पयशे म्हळ्यार फीस आनी हे कितें युनिफॉर्म जावन दी वा कितेंय अशे 3-4 करोड लागीं वर्स तांणी तांची चॅरिटी करन आसात आनी हांच्या थंयसर आमचो फादर आसात रेक्टर फादर विलियम मार्सेल रॉड्रिगेज तांणी आसात तशेंच डिरेक्टर ते थंयसर वायस चान्सलर आसात बाब प्रवीण मार्टीस तशेंच बाप मेल्विन पिंटो थंयसर रेक्टर जावन आसात आनी हो संस्थो बारीक बळादीक तरान हे मुखार चलोवन आसात हे प्रमुख तांडेली ह्या संस्थेचे आनी थंयसर ते रेडिओ सारंग आसा म्हणटा आसतना ते तांकां थंयसर फंड आमी आसा करूंक म्हण चिंतले आनी थोड्यांचे सवाल आसूंक बरो एलोशियसांत आसतना तांणीच तांचो फंड खंडीत जावन म्हणजे उपरांतले नेक्स्ट सवाल येता आसले लुशियस म्हळ्यार भोव फामाद कॉलेज आनी खंडीत जावन तांकां मस्त स्पॉन्सरशीप जावं पुरो या मस्त तांचे एलुमनाय कॉन्ट्रिब्युशन पुरो आसतात पूण तुमी कित्याक लुशियस चूज केलें आनी रेडिओ सारंग तुमी चूज केलें वय वो एक थंयसर प्रॉफीट संस्थो न्ही खंयचो आमचो रेडिओ सारंग म्हणून थंयसर तांणी भविश्य निधी करता आसतना एक तांणी टार्गेट घालां ह्या वर्सा थोडी तांणी योजना मांडून हाडटात आनी त्या मांडूनांतल्या योजनांत कितें पयशे आसात ते तांणी एक भविश्य निधी करून थंयसर आयिल्ल्या कलाकारांक दिवचे म्हणून आनी ह्या वेळार हांवें तांकां सांगलें पयलो इन्स्टॉलमेंट पयलें कितें हें आसा तें कंत जावन म्हजे तर्फेन हांव दितां लाखाच्या वयर हांवें बसयला मिनिमम लाख पूण ताच्या वयर हांवें बसयला तो ऐवज म्हजे तर्फेन हांव दितां आनी म्हाका अभिमान भोगता की ह्या भविश्य निधीचो पयलो डोनर एक हांव जावन आसा म्हणून आसता आनी हें नांव खंडीत हांव थंयसर शाश्वीत उरतलें खंडीत जावन वय वय आतां तुमी म्हणलें एक मिनिमम 1 लाख तुमी बसयला म्हणून सांगून खंडीत जावन 1 लाखाची की सडीत तुमी थंयसर प्रोसिड्स तुमी शेअर करतात आसात तुमच्या नायटार जाल्लो आयवजान आतां 1 लाखाची की सर जाल्यार तितलोच खर्च तुमकां नायटार जावंक आसा तितलोच लोकांनी हांगासर येवंक आसात आनी तितलेच ते तुमकां खर्च आसात डेफिनेटली आमकां संगीत सांगता आसतना ल्हान विशय न्हय मस्त व्हड विशय आनी हे पुरा एक्सपेन्सीस तुमी कशे मॅनेज करना आसात वय एक्सपेन्सीस म्हळ्यार हांगासर आमी पयल्या सुवातेर ही नायट सादर करता मानेस्तल्यान सिपिंटो कतार म्हणून तुमचो अनिवासी भारतीय उद्यमी तो हांगासावन कोडयाळसकाराचो थंयसर आसा तो ह्या नायटाक मुखार सरलो फुडें सरलो चिर्याबू तुमी मुखार वसा तुमच्या सांगात हांव आसा म्हणून तुमच्या फाटल्यान हांव आसा बळादी खांबा जावन तुमी मुखार वसा तुमी कितेंय खर्चाचें आसल्यार आमी मुखार पळया तुमी सुरवात करा म्हणून अशें आसतना हांवें खर्चा बाबतीन हेरांकी आतां एकलेच एका म्हणटा आसतना लागीं 3-4 लाख रुपया अशें खर्च बसता आनी प्लस आमी तांकां दिवंक आसा थंयसर संस्थ्याक म्हणटा आसतना एका डोनराचेर आमी भर घालूंक जायना तशें म्हणटना आमी आमच्या तर्फेन थोडो ऐवज कलेक्ट करून चिंतलो हें म्हणटा थोड्यांक लागीं हांवें एप्रोच केलें
थोडे आमकां दिवन आसात फुलाची पाकळी दानी आमचे हरशींच्या बरी ते दिवन आसात. ताचे भायर आमकां खंडीत तितलो टार्गेट आमकां पावच्या बरी ना, मेळच्या बरी ना म्हणून तशें म्हण चिंतून हांवें काल केलें थोडी लक्की कुपनां ह्या खातीर आसा केल्यान. वय टिकेट ना, ही फ्री शो धर्मार्थ शो, पूण लक्की कुपनां आसा केल्यान. ह्या लक्की कुपनांत एका बुकार 10 टिकेटी आसात. एका कुपनाचें मोल 50 रुपये आनी एका बुकार 10 कुपनां म्हणजे 500 रुपये जाता एका बुकार. जायत्या आमच्या डोनरांनी आमकां ते बूकच तुका घेवन आदार दिला. म्हळ्यार थोड्यांक मस्त पयशे दिवंक ना तरी एक 500 रुपये तरी दितात. कांय ना तरी 5 टिकेटी म्हणी काडटात 250 रुपयांच्यो. अशें ह्या मारिपातांनी आमकां प्रोत्साहन दिता म्हणटा आसतना निजाय की हे एक बडा संतोशाची आनी अभिमानाची गजाल. खंडीत जावन असले उद्यमी असल्यान आमकां असले कार्यक्रमां करूंक खंडीत जावन फावो जाता. आतां आमी जरी सरा कडेन उलयला आनी तिशीन आमचो एकलो मानस बसून आसा. लिओ रानीपुरा सर, तुमच्या विशयांत खंडीत जावनचो मेज सांगलेत आसा युनिवर्सल मेलोडीज म्हणलें एक लास्ट टायम म्युजिकल धमाका तेंच्यान युनिवर्सल मेलोडीज सादर केले एक सोबीत सांज म्युजिकल धमाका म्हणून. पूण तुमच्या विशयान कळीत आसा जरी सरा विशयान कळीत आसा पूण तुमच्या दोगांयची साळवळ कशी, तुमचो पात्र कसलो आमच्या 12th संगीत सांजेक तुमचो पात्र कसलो म्हूण सांगेत गी. होय, जरी सराची सालावळ म्हाका मुस्त वर्सां पयलें जावन सादारण एक 20-30 वर्सां पयलें आमी अशें उलोवन जाल्यार तितले क्लोज नासल्या जाल्यार आई बाय करनासल्या आनी तांची पदां हांव आयकोनासलो. तांणी बँडार आनी परत सिंग करनासले त्या टायमार. नित्याधर एका फंक्शनार तांकां तो हांव कॉन्टेक्ट जालो. ताजे उपरांत आमचो जेरी बाज्जोडी तांच्या सांगात हांचे एक नायट जाल्ल्या टायमार जेरी बाज्जोडी आनी सांगाता मेळ्ळें. जेरी बाज्जोडी म्हजे कडेन क्लोज आसलो आनी जेरी सारी थंयसर मेळटाना आमकां मस्त आमी क्लोज जाल्या. ताजे उपरांत ही प्रोजेक्टा बरो करूंक जेरी बाज्जोडी आनी हांचे एक नायट जाताना हांव जेरी नायट जाताना सादारण हांव एक 3 म्हयने हांच्या सांगात आसलो. हांकां आपूण व्हरूंक तांच्या सांगात हांव 7 वरार उठून गेल्यार हांव घरा वचून पावता तांणी न्हिदून जातात. हांव सादारण 11:30 वरार हांवें वचून पावचें घरा. तशें तितले एक कश्टांनी हांव हांच्या सांगाता कित्याक कोंकणी खातीर तांणी एक करता सांगताना तांच्या सांगात हांव एक पाठिंबो जावन आसलो. मागीर ते एक तांच्या सांगात वचून म्हाका एक थोडी माहिती आनी हांवें इतली प्रोग्रामां करूंक की एक कारण म्हूण येत. कित्याक आतां 100 शो 124 आमचे शो जाल्यार म्हाका करूंक एक आदार म्हूण येत. कित्याक तांच्या सांगात वचून म्हाका एक ते एक्सपिरियन्स जालें आनी कश्ट कितें म्हूण. आतां आमी आमच्या ह्या लायव्ह शोक जावंक पुरो आमकां कोणी सपोर्ट नात सांगल्यार आमकां स्पॉन्सर नात. स्पॉन्सर नासतनाच आमी शो करता. थोडे सांगताना आमकां कशें करी जाय म्हूण आमकां आमच्या हातांतले ते घालून आमी इल्लें एडजस्टमेंट करनासा. तशें जाल्ल्यान ते जेरी सर आमकां त्या टायमार कोरोना टायमार मागीर आमी मस्तू लागीं जाल्या. आमकां तो दुसरें कांय काम करूंक त्या वेळार जायना, घरात बसून आल्या. त्या टायमार आमी चिंतलें की सर हांवें सांगलें सर आमी नवी पदां बरें सांगाता मेळून एक कीबोर्ड दवरून गी तें. ताज्या उपरांत आमकां एक स्टुडियो मेळ्ळी थंयसर आमी ईश्वराणी स्टुडियो गट्टी कदरू ते एक मानेस्त उर्बन डिसोजा आनी तांचे सांगोडी आसलो विल्फ्रे मंजेश्वरा म्हणून हांच्या सांगातपणान आसलो थंयचो स्टुडियो. थंयसर आमी लायव्ह केला ईश्वराणी स्टुडियो गट्टी कुद्र म्हणून मस्त लायव्ह आमी थंयसर तावन केल्यात. एक बरे उद्यमी मात्र आनी लोकांमोगाळ व्यक्ती ते बरें उदार मनाचे तशें थंयच्यान आमी ते कोरोना टायमार स्टार्ट केल्लें प्रोग्राम. ताजे उपरांत दीस वेता आमी चिंतलें की आमचेच एक हें करया सांगल्यार तोल आमची पेज म्हूण नासली. काल आमी कोणाचे पेजीर लायव्ह करनासलें. तशें मागीर हांवें आमचीच एक पेज लिओ रानी मुस्तानान सांगलें तुजीच कितें पेज कर नजो तुजे मुस्त अभिमानी आसात. निजाय की सांगूंक गेल्यार म्हजें नांव आयिल्लें तें दायजी तावन एक लिओ रानीपुरा म्हूण सांगून एक नांव सर्वांक एक लोकां मोगाल जालें. थंय हांगा तारा रांपा म्हणलें एक शो आसलें शो आसलें तातूंत हांव रन्नर अप जाल्लो. हांव आनी म्हजे पार्टनर जावन आसा लविना. तातूंत एक 35 टीम आसली तातूंत आमी रन्नर अप जाल्या. थंय जावन म्हाका एक चड ह्या हातूंत संगीतांत ओडणी आयली की म्हाका आमी थोडे घरा कलेक्शनां वेताना हांव आनी जेरी बोंदेल
जेरी बाजोडी आम्ही सांगता वयताना निजाय की नाईट आमची जेरी बाजोडीक मुस्तनाचे वळख आसा जेरी बाजोडीन आमकां आपोवन व्हरचें आमी या घरा या म्हणून सांगून थंय वताना स्टार्टींग म्हाका पळयतना ओ लियो सर आमच्या घरांत आमी तुमकां टीव्हीर पळयल्लें आमी आज तो लाईव्ह पळयतना खुशी जाली सांगून मागीर तो बोलो आनी जेरी बाजोडीन सांगचें आसा नाही साहेब आपूण येयल्लें हांवें म्हजी वळखी जाल्यार रे तुका इतलें करता साहेब सांगून तशें म्हजे अभिमानी थोडे थंयच्यान आमी एक स्टार्ट केलें की आमचें फेसबुकार एक करया स्टार्ट करया ते आमी इतले हांगा मिसर येता म्हणून आमी तें चिंतूना कोरोनाक सीमीत जावन आमी तें स्टार्ट आता केलें सकट लोकां मोगाळ जाला आनी खंडीत जावन फेसबुकार तुमचे मस्त अभिमानी वय आसात वय पूण आता तुमच्या विशयान सांगले जेरी सरा विशयान सांगले ह्या नायटार तुमचे खंयचे पात्र तुमी काले पात्र घेतला गी आमच्या 12व्या वय वय कधी जावन हातून एक मुझे एक सॉंग आसा जेरी सरान बरयल्लें तें सॉंग नवें सॉंग तें सॉंग हांव ह्या नायटार सिंग करता नवे सॉंग सांगता आसतना नवी पदां जाय नायट संगीत सांज मागता आसतना सबार नवी पदां येतात या नवी कलाकारां येतात म्हाका आतां इल्ले डेफिनेटली आमच्या भिक्षकांक कळोवंक जाय ह्या संगीत सांजार नवी पदां सांगी नवी पदां आसून कितले कलाकार आसात आनी कोण पर आसात कलाकार हाच्या विशयान दिले संगीत गी पदां विशयान तशेंच कलाकारा विशयांत वय पदां विशयांत सांगचें तर हांगसर थोडी नवी पदां आसात गणितांक लागून घडलेलीं पदां तुमचीच पदां वय वय म्हणजेच कंपोजिशन तातूंत प्रत्येक जावन एक म्हणून येता आतां सौजन्य ह्या विशयान एक धर्मस्थळाचें तें गणित कितें घडून आसा या घडलां आनी हे धर्मसर कितें ताजें हें आसा तें त्या विशयांत एक पद आसा एक सेंटिमेंटाळ पद तें ह्या नायटान आसतलें तशेंच आमी एका वर्सा फाटीं जावन पळयता आसा मणिपुरांत कितें परां घडोवन आसा थंयसर आमच्या क्रिस्तांव आमच्याच भावंडांक कितें परां जाता थंय ह्या विशयांत थंयसर एक पद तेंय सेंटिमेंटाळ पद थंयसर सगळें वर्णिलां त्या पदान कितें जाता म्हणून खंडीत एक काळजाक लागचें पद म्हणून म्हाका भोगता हेर खंडीत जावन तें जातलें तशेंच आतां आमी पळयता क्रिसमसा वेळार कितें परां जालें थंय हांगा गणितां तुमी जायतीं गणितां आमी आयकली पळयलीं आमी परां कितें वाटलें परां तें परां ह्या गणितांचे विशयारी एक पद कितें घडया म्हणून म्हण जालें आनी तें आमी घडलें त्या पदाक लोकांक तें एक ह्या वर्साचें नवें पद तशेंच आयल्या वर भारताच्या विशयानच वंदे मातरम म्हणलें एक तें एक आसा पद तें अशें ती थोडी नवी पदां आसात स्वराच्या विशयांत आसा आनी म्हजें मोगाळ लोकां मोगाळ पद म्हण येत दुकोर सिमांव केदाळ सगळ्यांनी सारकें दुकोर सिमांव सिंगर म्हणून अशें थोडीं पदां आसात थोडीं कॉमेडी पदां आसात इमोशनल पदां आसात उडती पदां आसात उडती पदां आनी वय अशें पुरो आसा आनी कलाकाराच्या पळय कलाकारां सांगता जाल्यार हातून लोकां मोगाळ कलाकार आसात बरीं हेळिल्लीं कलाकारां स्टेजीर येवन गायतात आसलीं बरें प्रदर्शन दिवचें आसलीं सांगचें जर आमचो रॉनी क्रास्ता गोत आसा तुमकां ते आसात तशेंच शिल्पा कुटिन्नो बाय शिल्पा आसा ती आसा वेलिटा लोबो आसा वेलिटा लोबो आमच्या MTG जावन हांगा मुजो ताळो गायतली दायजिवळ ह्या संस्थेंत तूं मुखार उजवाडाक आयिल्ली एक कलाकार ती आसा तशेंच रुडी डेसा म्हणून मुंबयतावन आमचो आपतो मित्र बरो गावपी ताजे थोडे पेज आसा फेसबुकाचेर तोय गायता तातूंत तशें आसा डितेश म्हणून आसा कुळुर्तावन KNS कोंकणी नाटक सभा थंयसर ताणें 2 वर्सां पयल्या इनाम जोडल्यात तशेंले आनी सबार अशें 14 विविध कलाकारां थंयसर लियो राणीपर आसा लायनाल आसा जिया मेणून आसा पांगळा तावन आसा रिशाल आसा रॉनी क्रास्ता चेंदू तें एक बरें गावपीण तशें मागीर शर्लीन आनी सलोमी मोंतेरो म्हणून आसा वय लायनाल आसा कुळुर्तावन सांगात आसा म्हजो पूत गायता हातून लॉरेन्स डिसोजा म्हणून म्हजो पूतय हांगासर ह्या नायटांत पद गायतालो आनी आयवी बायचे दू आसा जनिशा म्हणून जनिशा आसा मागीर एक शांती कार्डोजा म्हणून आसात हांगाचे आमचे ओमान ज्योरची सांगाता वय विलियम रेबेल्लो म्हणून कुळशेकर तावन वय ते आसात सबार जाण आसात त्या भायर लॅन्सी पिंटो आनी इवा पिंटो कतारची नायट ज्यो सादर करता पळय तेय ह्या संगीत संदान गायतले तांचे अशें म्हणटा आसतना लगभग 16-17 गावपी हांगासर आसात ह्या हातून
एक वेदी तांकां एकाच खंडीत जावन वेदीचेर. आतां पळयलां तशेंच हांगासर कार्य- हँडबिल आसा हँडबिलार सबारांचे फोटो आसात खंडीत जावन आमकां सबार नोन फेसस आसात पळयले तशेंच नवी कलाकारांय आसात वय. नवी तांकां एक स्टेज दिल्ले बरें तांकां एक अवकाश खंडीत जावन ह्या संगीत सांजार तुमी दितात आतां संगीत सांगतना संगीत डेफिनेटली ते आमकां सिंगींग आसता आनी इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट आसतात म्युझिशियनिस्ट कोण पण आसतात आणि संगीत सोडून दुसरें कालें आसा गे एंटरटेनमेंटाच्या बाबतींत दुसरें कालें तुमी मनोरंजनाक त्या दिसा करूंक आसा गे कालें तुमचे प्लॅन्स आसात गी पळय मनोरंजन म्हळ्यार थोडे स्पॉट गेम्स म्हणल्यार बरी स्पॉट इनाम आसतलीं थोडीं ते MCA ते मॅनेज करतलो सांगताच मस्किरी मंगळूर म्हणलो संस्थो आमचो जोसेफ पिंटो आंजलोर हांचो संस्थो त्या दीस फकाणां सादर करतले ते थंयसर वय बरी नवीन थोडी फकाणां आसात ती फकाणां सादर जातली त्या भायर रेमोन्ना तांचे हॉरिझन होरायझन वय 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 ते हें आसा डान्स पंगड डान्स पंगड आसात ते तांणी आसात आनी राजेश राजेंद्र आमचे केदाळे तांचे संगीत दिवचे तांचे टिमूच थंयसर लोकांक मनोरंजन दिवंक ते तयार आसात आणि लोकांमुखार कार्यनिर्वाहक आमचो रोशन MC आसा. रोशन क्रास्ता रोशन क्रास्ता पालदानी वय ते ह्या सगळ्या कार्याचे कार्यनिर्वहण ते आसतले तशेंच आनी हे नायट शिल्पा कुटिनाचे एक भुरग्यांची टीम आसा ताच्या वय वय आमच्या सुरसो भाणपणान नाही येत्त शोआंत तांचे एक ह्या शोंत तांचे 30 जाणां भुरगीं तांच्या क्लासीची ती पदां शिल्पा सादर मामाच्या क्लासीची शिल्पा वय मामाची वय या वेदीर गायतली वय थंयसर पदां घेतली मेडली सॉंग्स आसतले थंयसर वय आनी ह्याच्या भायर अशा परा मेडली सॉंग्स आनी नवी थोडी सॉंग्सां ही भुरगीं सादर करतलीं वय आतां संगीत सांज खंडीत जावन तुमी आतां म्हणलें म्हाका आमचो रोशन क्रास्ता आसा आनी मस्किरी मंगळूर आसात मुजदान आसात आतां तुमी एक्सपेक्टेड क्रावड कितलो एक्सपेक्टेड क्रावड म्हणलें चिंताप आसा गी खंडीत जावन आतां आमकां कळना संगीत सांज म्हणटना कितलो जण येता कितलो लोक येता म्हणून कळना पूण हांवें पळयल्या प्रकार हर एक संगीत सांज जावंक पुरो या खंयचेय शो जावंक पुरो आमी ओपन ग्रावंडार करता या खंयच्या इगर्जेच्या ग्रावंडार जावंक पुरो ना खंय जाल्यार तशें करता पूण हें आमी करतेत आसा आमी तुमी सादर करतेत आसात LCRI ऑडिटोरियम मंगळूर ते मे बी समवेअर अराउंड 500 सिटींग कॅपॅसिटी सो तुमी ते कशें मॅनेज करतात म्हळ्यार इट्स अ क्युरियोसिटी क्वेश्चन म्हाका की कशें मॅनेज करतात ताजे की चड लोक आयल्यार तुमी काले करतात वय ताचे चड लोक आयले सवाल LCRI वाय LCRI म्हणून वय LCRI म्हळ्यार आमी रेडिओ सारंगा खातीर हें करता आसतना म्हणटा तांच्याच त्या कंपाउंडा भितर कितें हें आसा ऑडिटोरियम तशें थंय करया म्हणून बगलें आनी फादरापाक आमी तांच्या एप्रोच करतना फादरापान म्हळें जायत खुशयेन ओप्पालो हांगासर करा म्हणून खंडीत आनी चड व्हडल्या हॉलांनी करन जर तर क्रावड येना म्हणटा आसतना आमी बेजाराय करच्या की आमकां कितले कॅपॅसिटी आमकां कितलो क्रावड जाय तितलो खंडीत येता म्हणून म्हाका एक बरोसो आसा तिके चड येतायल्यार एक्स्ट्रा चेअरां घालूंक परमिशन दिलां थोडी चेअरां घालयात 50 चेअरां घालयात म्हणना तितलो क्रावड येतलो म्हूण म्हाका भरोसो आसा की ते आमचे संगीत मोगी आसात आमचे अभिमानी आसात ते खंडीत जावन कोंकणी सोडून घालचे ना कोंकणी म्हळ्यार तांचो स्वास आनी आमचोय स्वास म्हळ्यार बरी तशें तशेंच आतां तुमी म्हळें एलोशियस खंडीत जावन एलोशियस LCRI ब्लॉक कितें आमच्यान एलोशियसान तुमकां सपोर्ट केला आनी खंडीत जावन तांच्या उद्देशाखाल तुमी करतात आसात आतां संगीत सांजा विशयांत संगीत म्हूण सांगता आसतना तुमकां खंडीत जावन संगीताची उर्बा आसा दोगांयकी हांगासर लिओ सराक जावं पिरो या जेरी बंदल तुमकां जावं पिरो संगीताची उर्बा आसा तुमी ल्हानतावन हर एका संगीतकाराक आमी सारतना तांच्या तोंडार येवन आमी ल्हानतावन गावन नासल्ल्या तशेंच आमी कॉयरांत आसल्ल्या आनी हेर संगीत पंगडांत आसल्ल्या म्हणून सांगतात पूण म्हाका एक आयकूंक मेळ्ळा प्रकार जरीसर असो मांव हांगासर तोय एक पदां घडणार आनी ताचे विशयी म्हाका चड गोत्तू ना तुमकां एक कडेन जावन गोत्तू ना पूण म्हाका विशयी कळ्ळ्या प्रकार हाच्या विशयान इल्ले संगीत की तुमच्या मावा विशयान जावं पिरो या तुमच्या फॅमिली विशयान तुमच्या संगीताच्या जर्नी विशयान संगीत की खंडीत जावन एक जोगतें सवाल तुमी विचारलें हाका हांवें जवाब दिजेस मानेस्त ज्युनियर विल्फ्रेड डी अल्मेडा म्हणटात म्हज्या मांवाचें नांव ज्युनियर विल्फी म्हणून ताका आपयताले सबार पदां बरयल्यांत ताणींच पदां रचून ताळो बसयल्यात सबार संगीत सान लगभग 7 संगीत सान तांणी सादर केल्यात आनी एक कवळी विल्फ्रेड हिट्स म्हणून सबार वर्सां फाटीं सादर केल्ली ती भोव फामाद जाल्ली तांतली हर एक पदांय भोव हिट पदां जाल्ले आनी 5 वर्सां पयलें 5.5 वर्सां जालीं ते देवादीन जाले
वय हार्ट अटॅक जावन ते देवादीन जाले. ह्या वेळार तांच्या आत्म्या सासणी विशयोक मागता. तांची थोडीं पदां ह्या म्हज्या नायटान हांव सादर करूंक करता. कित्याक म्हळ्यार तीं पदां नातल्यार तशींच उरतात, मुखार वचूंक कोणी ना. वय खंडीत. ती म्हज्या नायटा सवय मांवाची थोडीं पदां लोकांक परत लोकां मुखार हांव दवरचे प्रयत्न करनासा. लोकां मुखार पदां जावं थोडीं नवीं आसात, नवीं पदां हांव सादर करनासा. आनी ह्या खातीर ताच्या कुटुंबाचो भरपूर म्हाका पाठिंबो आसा. आनी हांव हें जीवस्थानांत मांवान सांगिल्लें म्हजें कितें आसा तें पदां म्हणलें आसात तें तुवें मुखारसून वरिचें म्हणून. कितें जर तर हांव ना जाल्यार तें मुखारसून वरिचें म्हणून मांवान म्हाका सांगिल्लें. आनी त्या उद्देशाक लागून त्या एका हां म्हणल्या भास दिल्ली भास कितें आसा ताका लागून हांव हें मुखारसून आसा. अशें मांवाचीं पदांय आसात आनी म्हजीं पदांय हांगसर आसतलीं. वय खंडीत जावन आमकां संगीत म्हणून सांगतना खंयचेय आमचे टॅलंट जावं पुरो येवनचे आमच्या फॅमिलीत जावन या आमी कोणी इन्स्पिरेशन म्हणून सांगून आमी दवरता. आनी कडेन जावन तुमकांय आसा लिओ सर, तुमकां कोणी आसा आनी कडेन जावन तुमच्या विशयान ती आमकां समज कळीत आसा. पूण आतां आमच्या जेरू सराक तांचो माव सांगात दिवन आसले, तुमकां कोणी आसा सांगीत आसले मनशां कोणी ह्या चॅनलाचेर तुमकां सांगूंक जाय की तांच्या विशयांत? म्हाका हांव संगीत चड म्हाका उर्बा सांगल्यार आमच्या घरा आमचे ते कुटुंब आसा, एक 3 घरां सांगता. तातूंत म्हजे व्हडल्या बापूचे भुरगीं तांच्या घरा सकाळीं उठल्यान स्टार्ट जाता कंतारां, ताज्या उपरांत कंटिन्यू पदां ते विलप्याबाची जावंक पुरो, मेल्विन पॅरिसाची जावंक पुरो, ती पदां आयकत येता आसतात. तशें जावन आमकां एक उर्बा की ही पदां प्रॅक्टीस त्या टायमार. आनी हांव खंयच्याय स्टेजीर वेदीर येताना म्हाका मुस्ताना सांगलें आसा तुका सिंकर येता, बरो आसा तुजो ताळो, सिंकर म्हणून. तशें म्हाका ती उर्बा आसली, ल्हानपणांत उर्बा आसली. जाल्यार आमकां तितली व्हड वेदी आमकां थंयसर कांय मेळनातली. कित्याक सांगल्यार आमी त्या कुशिल्ले जाल्ल्यांत आमकां कोडयाल येवंक जावंक पुरो, शिकोवंक जावंक पुरो, आमकां तितले क्लास आमकां ते बरोबर येवंक जायनातले. तशें जाल्यार आमी कितें त्या टायमार थंयच उरल्या. ताज्या उपरांत आमींत कितें करी जंय ह्या संगिताच्या ह्या जर्नींत हांव मात्र न्हय, म्हजे सांगाता हेर गावप्यांकी हांवें आपूण हाडयता. कित्याक सांगल्यार आजकाल मुस्त म्हजे तसल्या कलाकारांक खंयसर वेदी मेळना. कित्याक सांगल्यार आमी तितले फामाद गावपी न्हय. आमी आमच्या खंय काजारांत या रोसांत त्याच हातून सिंकर्न आमी आयिल्ले सोडल्यार आमकां कांय थंयसर डायरेक्शन कोणी दिनातलें. हांव आतां ह्या जेरीसर मेळ्ळ्या उपरांत म्हजें सिंगींग मुस्त इम्प्रूवमेंट जालें. आनी म्हाकाय ह्या हातून जावंक पुरो सीडीर सिंग करूंक जेरीसरांत म्हाका एक अवकाश दिलो पयल्या फावटी. आनी म्हजे आल्बम सॉंग्सय आसात युट्यूबार, ते म्हाका जेरीसर जावन म्हाका एक अवकाश मेळ्ळ्यांत. ती एक म्हाका वेदी मेळ्ळी थंय सावन हांवें हें लायव्ह पुरो स्टार्ट केलें. ताज्या उपरांत म्हजें कॉन्सेप्ट आसलें की नव्या कलाकारांक कोणी अवकाश दिना, हें काम हांव करता म्हणून सांगून नव्या कलाकारांक हांवें आतां आमच्या लायव्हार एक 400 कलाकारांक हाडचे प्रयत्न हांवें केला. येदोल कोडयालची आमच्या हळ्ळेंतली जावंक पुरो, कोडयालची जावंक पुरो, सदावत आमच्या कोडयालचींत आसली. तशें आनी मुखार म्हजें येवजन आसा. मुखार म्हाका कांय सपोर्ट म्हणून मेळ्ळ्यार म्हयन्यांत एक या 6 म्हयने एक फावटी जाल्यार थोडे हेल्ले पयल्यांचे थोडे कलाकार आसा तांची लिरिक्स आनी पुरो आसात मस्त बरयली. तांकां नायटां करूंक तांकां जायना. कित्याक सांगल्यार तांच्या ती उर्बा आसा जाल्यार तांकां ती करची ते शकत ना. कित्याक सांगल्यार मस्त वावर आसा. आतां एक लायव्ह एक नायट सांगतना ताज्या फाटल्यान खर्च आसा. आमी कलेक्शनां वचत जंय तें आसा, हें काम पुरो मस्त आसा. तांकां आमकां पळयतना आमची उर्बा पळयतना लियो आमकांय कांय एक करूंक जाता की तुमचे जावन. तशें आमी एक हांवें जेरीसर अशें उलयतना हांवें सांगलें सर आमी एक मुखल्या दिसांनी आमी एक येवजन करया, एक 6 म्हयने पुढे एकल्याची नायट तांचींच पदां आमी सांगाता मेळून तांकां सपोर्ट करच्या पळय. तशें आमी एक येवजन केलां. मागीर म्हयन्यांत एक फावटी आमी एक लायव्ह कॉन्सेप्ट कितें आसा आमचे हप्ते जावन आसलें लायव्ह कॉन्सेप्ट. आतां हप्ते करूंक इल्लें कश्ट, कित्याक सांगल्यार मस्त खर्च आसा आनी आमकांय व्हडलें कांय काम ना. तशें जाल्ल्यान आमी चिंतलां की म्हयन्यांत एक फावटी आमी लायव्ह शो करया. ह्या 6 म्हयने एक फावटी ह्या कलाकारांची एक नायट करून तांकां सपोर्ट करया म्हणून आमची एक आशा आसा. तर आतां तुवें म्हणलें येदोळ तुवें कॉन्सर्ट्स केल्ले, मुखार तुजी खंयची योजना सांगी म्युजिकल आमच्या युनिवर्सल मेलोडीसान म्युजिकल धमाके केल्ल्या बरेच मुखार खंयची योजना सांगी ते सांगयत की खंडीत तेंच हांवें सांगल्या बरें
आप महिन्यात एक शो आमच्यानी लाईव्ह शो असता महिन्यात नंतर वय फेसबुकाचेर या युट्यूबाचेर वय युट्यूबाचेर ते आमी रेग्युलर महिन्यात एक शो करता ते मलगड्या कलाकारांक काडना ते एक योजना आमी चिंतला महिन्यात एक शो करया हप्त्यांत करूंक गेले कश्ट जातात त्या देखून महिन्यात एक शो करया बरें शो करया म्हणून मागीर 6 म्हयन्या एक फावटी अशें व्हडल्या कलाकारांची एक करया म्हणून एक आशा आसा देव पावन पळयल्यार खंडीत आमी खंडीत कित्याक म्हण सांगल्यार आतांची व्हेरी कॉम्पिटेटीव इंडस्ट्री जावन गेल्या संगीताची स्पेशली अँड ऑल टॅलंट सकट टॅलंटाची मस्त कॉम्पिटिशन आसात आनी हर एक म्हणजे ल्हान कलाकारांक ह्या वेदी कोणाक मेळना ल्हानशी आमच्या इगर्जेंत कोयारांत आसले तांकां परत वेदी जाय पूण असल्या शोजार खंडीत जावन तांकां वेदी मेळटा कित्याक म्हण सांगल्यार डेफिनेटली व्हडले कॉन्सर्ट म्हण सांगता आसतना हळयल्ले संगीतकार जावन पळय हळयल्ले म्युझिशियन्स इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट तेंसर आसतात पूण आमकां आमी काली फकत पळयलें मात्र पूण असली वेदी आसल्यार खंडीत जावन हर एक आमच्या ल्हान ल्हान टॅलंटवंत भुरग्यांक जावं पळय ह्या ल्हान कलाकारांक एक वेदी आनी खंडीत जावन तांणी उडास दवरतात तांणी एक तेन्ना उडास जाता की लिओर आनी पराच्या तेन्ना फस्ट स्टेज वेळेर तुमकां एक बरें क्रेडिट्स आनी देवाचें बस हांव खंडीत जावन कॉन्सर्ट म्हणून सांगता आसतना म्युजिकल शो म्हणून सांगता आसतना खंडीत जावन इट इज अ कॉम्पिटेटीव इंडस्ट्री तुमी आतां बॅक टू बॅक आमचे म्युजिकल शोज जाता येत आसात जरीसर कोडयाळांत मस्त म्युजिकल शो जाता येत आसात सो एक इंडस्ट्री बरें गी कशें मुखार मस्त कॉम्पिटिशन आसात गी कशें म्हणया तुमकां बिकॉज तुमकां गोत आसा 12वी संगीत सांज तुमी करता तसो कितले कश्ट भोगले तुमकां आतां 12वी 11वी जाल्या उपरांत 12वी चिंचत ते कोडले कश्ट कित्याक जाल्यार 11वी जाल्या उपरांत थोड्यांची पन्नास जावन गेल्यात सो तशें म्हण सांगता आसतना हाऊ इज द कॉम्पिटिशन कशें आसा आतां खंडापटे कॉम्पिटिशन्स म्हणयत त्या वेळार थोड्या वर्सां आदीं पटल्यार आमी नदर गेल्यार चड कंपोजर्स नासले ती थोडेच आसले आनी त्या कंपोजरांक मस्त चान्स मेळटाले नायटांत म्हणून लोक संगीत मोगी आसलो त्या टायमार आतांचे जनरेशन आनी त्या टायमाचें जनरेशन मस्त फरक आसा आतांच्या जनरेशनाक जावं एंटरटेनमेंट खातीर जावं टी व्ही आसा तांचे मोबायल आसा आतां सगळें एंटरटेनमेंट तातूंत मेळटा त्या जनरेशनान पयलें थोड्या वर्सां पयलें जावंक बरो 25-30-40 वर्सां पयलें तवळच्या पळोवंक गेल्यार तांकां एंटरटेनमेंट नासलें अशेंच नाटक इगर्जांनी नाटक थंय हांगा नाटक संगसमत्याचें नाटक मागीर नायट अशें नायटां वचून थंयसर तांणी तांचें एंटरटेनमेंट तांणी जोडटालीं अशें म्हणटना पूण आतां कितें जाता म्हण सांगल्यार हें आतां जनरेशन आतांचें जनरेशन युवा जनरेशन बारी कोंकणी थंय मस्त फाटी हें करनासा आमी खंयच्या कार्यानी वचून पळया कोंकणीच्या पदांक नासता जे की चड लोक थंयसर तुमी हिंदी आनी कितें पदांक घाला आनी खंयच्या दुसऱ्या भासांची डमडुमगर म्युजीक ताका नासून सुरू करतात थंयसर लोक कोंकणी पदांक पूण तशें म्हणून फाटी आसा म्हूण सांगूंक की जायना इंडस्ट्रींत आतां तुमी पळोवंक गेल्यार वर्सांत 1-2 फिल्मां येवन आसात जे कोंकणी हातून लोकांक पाठिंबो दिवन आसात जायते जाण टॉकिसांनी वचून फिल्मां पळोवन आसात कोंकणी पाठिंबो दितलो लोक आसा ना म्हणून ना आयले वेळेच दायजी वर्ल्डाचें आमी फिल्म पळयले बापाचे पुताचे नांवी तें एक बरें लोकां मगाळ फिल्म तशेंच ह्या वर्सा 2-3 आयलीं आनी फुडल्या वर्सा येवंक आसात पदांची खंडापटे कॉम्पिटिशन आसा खंडीत मस्त युवा कलाकार आसात आतां आयल्या वरात 2-3 पदां जायत्या कंपोजरांची बारीक हिट्ट जावन आसात नवी पदां अशें म्हणटा ह्या इंडस्ट्रींत आसात पूण पयशे करी येता म्हणलें म्हाका बगना आमी लोकांक एंटरटेनमेंट दिवं येता पूण आमचे तावन दिवंक आसात दी लोकांचो पाठिंबो आसल्यार मात स्पॉन्सरांचो आमी खंडीत करी येता खंडीत जावन आतांचो लोक कितें म्हण सांगल्यार काम 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 तांकां एंटरटेनमेंट ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आमी क्रिएट करी जाय सो आमच्या तावन खंडीत जावन असली संगीत सांज जावं पुरो डेफिनेटली स्पॉन्सर्साचे सपोर्ट आसता आनी खंडीत जावन आमच्या कोडयाळांत साबार स्पॉन्सर्स आसात जी कोण असल्या कार्यांक ती सांगात पाठिंबो दितात आतां परत एक फावटी आनी एक आमी पोस्टरा विशयांत या विशय म्हाका कळ्ळो तुमी पोस्टर रिलीज करतना तुमी एक विशय सांगलो काय एक मस्त इमोशनल जाल्ले पोस्टर रिलीज लॉन्च जाता आसतना तुमी म्हणलें ही म्हजी लास्ट निमाणी संगीत सांज म्हणून सांगून वय गी न्हय एक गजाल सत्य गी ना गी म्हणून एक सांगिचें सर सांगल्लें वय म्हणजे बघप तशें आसलें म्हाका बगतलें कित्याक म्हळ्यार आनी कॉम्पिटिशनाचें हांव हें करना चड तें म्हळ्यार माथ्यार काणयां ना पूण कितें म्हळ्यार हांव म्हजेच भलायके विशयान हांवें चिंतून आसा कित्याक म्हळ्यार म्हणजे भलायकी जे थोड्या वर्सां 20-25-30 वर्सां पयलीं कितें आसली ती आतां ना
म्हाका सर्जरी जाल्या उपरांत आतां समा तितलें चलोवंक जायना पयल्यांच्या बरी आनी चड वावर करूंक जायना. अशें आसतना हांवें चिंतलें पुरो आनी हें केल्लें आनी एक लास्ट करया म्हणून एक चिंतल्लें म्हणजे मतींत आसतलें. पूण त्या दीस थंयसर उर्बा आमच्या मानेस्त आमचे वेदिरीक जें कितें आसलें तातूंत आमचो स्टॅनी बेळा बाब आसलो दायजी व्हडलोसो ते आसले आनी प्रवीण तावरो बाबू आनी आमचे आसले आमचो आल्वारीस स्टॅनी आल्वारीस ते आसले अनिल लोबो आमचे MCC बँकाचे चेअरमॅन अशें आनी तेजे फादराब आनी इतर आमचे उद्यमी आसले. थंयसर मानेस्त लेस्ली डिक्रोजो हांगासो आमचो नंतरू गॅरेज आसा स्वागत गॅरेज ताजो मालक राणीपुरा आनी बॉलपिन डिसोजा राणीपुरा तो एक व्हडलो सपोर्टर कोंकणीचो व्हडलो सपोर्टर स्पेशली आमकां व्हडलो सपोर्टर. अशें तांचें एकच हें आसलें की ना राव वयनाचो तुमी मुखार वचाचें म्हणून राव वयनाचो आमी आसा तुमच्या सांगाता फाटल्यान आसा तुमी मुखार वचा रावोवचे एक विशयान उलयनाकात आमी आसा म्हूण. स्टॅनी बेळा सरान तांणी तांचेंच उदाहरण जावन दिल्लें. तांणी पयलें चिंतिल्लें की ती इंडस्ट्री सोडची म्हणून थोडे बरयता ते हें बरो आनी पुरो पूण पुरो म्हणल्यार तांणी कवानागी इतर स्टोरी गी थंय तावन ड्रामा स्टोरी गी आनी थंय तावन फिल्म आनी कितें पूण मुखार वचून आसात एक फ्लो आसा तातूंत एक वळण वत आसा वळत्या उदका सांगाता. तशें हांवें रावचें म्हूण चिंतिल्लें पूण कितें की नशीब गोत्तना तांच्या द्वारी आतां मुखार या म्हूण इल्लेशें ते सांगतना या म्हूण इल्लेशें के बगता पूण बगोवंक कितें कारण आसा कित्याक म्हळ्यार एप्रिलांत ऑलरेडी 2 संगीत सांज बूक जाल्यात परत्यान जागो हांव उपरांत सांगतालो कित्याक म्हळ्यार ते फायनल जावना करेक्ट जागो पूण संगीत सांज ऑलरेडी इस्टाराक बूक जाल्यात कोडयाळा भायर बूक जाल्यात. तशें म्हणटाना लोकूच मुखार जावन एप्रोच करूं येतना आमी फाटीं सरचे कित्याक म्हणलें एक आसा. तशें म्हणटाना या म्हूण बगता मागीर गोत्तना कितले दीस म्हूण केदाळा म्हणून पूण कोडयाळा भायर म्हूण सांगतना म्हणजे नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसलें म्हज्या मतेंत अरे एक संगीत सांज कोडयाळांत मस्त करून संगीत सांज जाता सो कोडयाळा भायर संगीत सांज करचे प्लॅन आसा गी म्हणून तुमी येदोळच सांगलें एप्रिलांत आसा म्हणून सांगून कडेच जावन कित्याक म्हूण सांगल्यार कोडयाळांचो साबार एंटरटेनमेंट जाता तसा कोडयाळा भायर जावं पुरो आमच्या विलेज एरियांत खंय जाल्यार आमकां लोकांक इल्ले सुलभ जावच्या बरी संगीत सांज करूं येता. मुखलें सवाल म्हजें तुमी मस्त पदां बरयतात सर साबार पदां तुमी बरयतात पदां आसात पूण ती पदां व्हिडिओ रुपार काडचे खंयचेय प्लॅन आसा गी कित्याक म्हणल्यार रातांचे पदां व्हिडिओ रुपार आयल्यार एकदम हिट जाता आनी सगळ्यांक कळटा कित्याक म्हणल्यार तूं व्हिडिओ युट्यूबार घाल्ले तशें ते इंस्टाग्रामार येता इल्ल्या दिसांनी मागीर तुका परतून युट्यूब शॉर्ट जावन येतात ते फेसबुकार येतात सो ते मस्त बरें करून व्हिडिओ ऑडियोचे की चड रन जाता. सो तुमचे मस्त पदां आसा ते दोळच्याक सो खंयचीय पदां व्हिडिओ रुपार येवचे प्लॅन खंयचे आसा गी? वय व्हिडिओ रुपार येवचे प्लॅन आसात. हाच्या पयलीं व्हिडिओ रुपार आयल्यात म्हजी पदां म्हजें चॅनल आसा कोंकणी आंगण म्हणून चॅनल आसा थंयसर म्हजी पदां अपलोड केलां थंयसर आसात. आनी पयले जावन आयिल्लें डोरा पद म्हणून हांवें लिखिल्लें डोरा राणीपुरा म्हणून लियोन तें गायलेलें आनी व्हिडिओ पुरो तांणीच नटन केलां त्या हातूंत पदांत तांच्या खातीरच घडलेलें पद तें भोव फामाद जाल्लें तें पद डोरा म्हणून राणीपुराचें एक नांव आसा त्या वय पदांत अशें आसा घडल्यांत. आनी त्या भायर हांवें एक कंताराची कोवळी सादर केल्ली आसा सुमी वाट सर्गींची म्हणून पयलें कंतारांची. ताच्या उपरांत 2023 हातूंत हांवें म्हजें पदां चिंतना बगणां सपनां म्हणलें हांवें पेन ड्रायव्ह आल्बम सादर केला. तातूंत 21 पदां आसात 21 पदां थोडीं पदां मांवांची आसात 500 पदां मांवांची आसात उरलीं पदां म्हजी आसात अशें आसात. ताजे भायर आतां एक 2-3 पदांचे आल्बम हें करूंक ऑलरेडी आयल्यांत करनासा तें काम चलून आसा ताजे फाटल्यान वय अशें आसा. पूण खर्च जायतो आसा ते खर्च काडूंक जायना पाटी स्पॉन्सर दिवन ते करयतात. तशें म्हणटा आसतना मुखार वचोनूच आसा पदांचे एक जर्नी मुखार सांगले बरी स्पॉन्सर्स आसल्यार आमची टॅलंट आमचे कडेन कितें आसा ते आमकां भायर करूंक एक धैर्य मेळटा मुखार या म्हणून बगता. कांय स्पॉन्सर येना जाल्यार आमीन तातूंतले घालून करूंक जायना बारीक कश्ट. खंडीत आतां आमच्या 12वी जेरी नायट हातून
हांवें पळयल्लें काल संगीत सांज वय पूण संगीत सांज सोडून आमचे जोक्स आसात डान्स आसात पूण आतांच्या म्हजे लेकार हांवें आयकल्ले प्रकार संगीत सांजांत हे हास्य आनी नाच इल्ले उणें जाल्यात हाची गरज आसा की संगीत सांजांत हास्य आनी नाट्य आमचे डान्स नाच हाची गरज आसा की संगीत सांज ह्या संगीत सांज हाजे विशयान कितें म्हणटा तुमी म्हज्या प्रमाणे आसा जें पडटा कित्याक लोकांक केवल थोड्यांक एकेकले एक उर्बा आसता थोडे म्हणटात तशें एक पदां ही बरी जालीं आसली पदां बरी पूण ताचे मदें एक इल्लें कॉमेडी आसा जें आहलें म्हणून इल्ले जोक्स आसले 2-4 जोक्स पूण आसा जे आहले तितके हास्य ते आमकां म्हणून ते आसता मागीर थोड्यांचें आसता ओके जोक्स आनी पदां आहलीं पूण इल्ले डान्स आसले जाल्यार बरें आहलें इल्लें नाच आसा जे आहलो सिंगिंगाक इल्लेशें एक जोश येतो जोश येता वय, आतांची संगीत तशें आसात मुखार सिंग करतना फाटल्यान एक टीम येवन डान्स करता ताका एक ताजो ब्युटी दुसरी आसता ते पळयताल्यां की एक खुशी जाता एक बोर म्हणून बघा ना आतां सिंगर्स एकलो जस्ट उबो रावल्यार तो काल एकलोच दिसता मागीर म्युजिशियन दिसता हांगा तांकां सगळ्यांक एक एंटरटेनमेंट म्हणून बोरल्यार पळोवंक एक खुशी जाता बोर म्हणून बघा ना वय तशें म्हणटाना हें संगीत कशें जाय जेता तातूंत संगीत आसा हे जोक्स मस्करी कितें आसा आमच्या फोकाणांत आनी डान्स हें जाय जें म्हणून म्हाका आशा आनी हांव त्या देखूनच हांवें हें करचें तातूंत हेरांचें गोत्तो ना म्हाका थोड्यांचे अभिप्राय कशें हांवें केला डान्स नासतना एक शो केला हांवें लास्ट म्हजो शो आसलो विदावट डान्स तो शो सादर केला वय जाला हिट जाला पूण थोड्यांचे बघाप आसलें त्या वेळेस डान्स एक जाय जे आहलें म्हणून जोक्सूय तशें जोक्स नासतानाय केला थोड्यांचे बघाप तेंच जोक्स जाय जे आहले म्हणून त्या खातीर ह्या फाटी सकड इन वन पॅकेज दिवया आमी आमच्या 100th शोआंत सक्कड पदांक आमी डान्स केला कित्याक सांगल्यार 100 नायटांक कित्याक सांगल्यार म्हजें कॉन्सेप्ट आहलें लोकांक बोर जावं नजो संगीत सांगाता हे डान्स आसल्यार एक पळयताल्यां खुशी जाता म्हणून आमचे सक्कड पदांक हांवें सांगल्यार 5 नंबर पदां आसतलीं पुरो उरती पदां काडली कित्याक लोकांक बोर जावं नजो लोकांनी थंय बसल्या थंय ते एक डान्स करी जाय म्हणून सांगचे उद्देशांत मात शो सुपर हिट जाला सगळ्यांनी सपोर्ट दिला आमकां वय खंडीत जावन आनी हांगासर विक्षकांक कळोवचें आमच्या बरावी जेरी नायट हांगासर येदोळूच तांणी सांगला मस्किरी मंगळूर हांच्या तावन जोक्स आसात तशेंच आमचे हॉरायझन रेमोनाचे एक डान्स टीमूच आसा डान्स पंगडूच आसा आतां कडेन जावन आज जेरी सराक सांगाता लिओ सर येवन बसल्यात कडेन जावन जेरी सरान डेफिनेटली लिओ सराक ऑप्ट केला पूण आतां लिओ सर तुमच्या कडेन विचारचें तुमी जेरी सराक सबार वर्सां हांव पळयतच आसात तांची पदां तुमी आयकत आसात तुमची अभिप्राय कशी ह्यांच्या पदां विशयान ह्यांच्या कंपोजिशना विशयांत तुमची अभिप्राय कशी ह्या एंटायरली जेरी सरा विशयान तुमची अभिप्राय कसली म्हणून सांगेत की तांच्या पदां विशयांत सांगचें जाल्यार हांवें तांची पदां मुस्त आयकल्यांत निजाय की आयकताना खुशी जाता सुपर हिट आमच्या जैसन लोबो जावं दी या मुस्त कलाकारांनी आमची शिल्पा कुटीना जावं दी या वय मुस्त वेलिटान गायला प्रज्वतन गायला मुस्त जाणांनी सिंग केला आनी बरी उतरां आनी एक ट्यून आनी पुरो सुपर हिट ट्यून निजाय की म्हाका तांचें कंपोजिशन खुशी जाता एक लिरिक्स जावं दी मुस्त सुलाबायचे लिरिक्स सिंग करूंक सुलाब जाता एक फेवरेट सॉंग आसा की जेरी सराचे तांचे हिट सॉंग सांगल्यार एक दुकोर सिमा म्हणून आसा ते एक सुपर हिट आनी म्हाका बरयल्लें सॉंग कोण रे हे चेडू कोण रे ताका म्युजीक दिल्लें आसा आमच्या विल्सन लसरादान हे सुपर हिट पद मुस्तरान सांगलें आसा हाजें म्युजीक बरें जालां विल्सन लसरादान बरें म्युजीक दिलां आनी ते ट्यून जावंक पुरो मुस्त कॅच ट्यून बरें जाता सिंग करूंक एक एनर्जीक एक डान्स नंबर सॉंग तशें तांचे सॉंग्स हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे सुपर हिट सॉंग्स मुस्त खुशी जाता तांचे सॉंग डोरा आसा मुजेत खातीर घडले डोरा पोरच्या त्या आयतारा सकाळींच्या 10 वरार मिसाक हांव पावलोलो राणीपुरा म्हणून ते हय म्हजें नांव थंयसर राणीपुरा म्हणून सकट आपयता सांगतना लिओ राणीपुरा तांकां एक तांणी चिंतलें की हाजे विशयान कित्याक राणीपुराच्या विशयान कित्याक ताका सॉंग बरोवन खाली एकच दिसा भितर हें सॉंग बरोवन म्हाका धाडलें हें सॉंग तुका नेक्स्ट ये म्हणून ते म्हळ्यार तातूंत एक स्टोरी आसा ते ताणें सांगून गेलो म्हाका जेरी सर म्हाका एक पद बरया म्हणून आनी अशें हांव बरोवंक बसलो आनी अशें बरोवंक बसतना हांवें एक पद घडलें सिल्विरा म्हणल्या नांवाचेर एक पद घडलें त्या संजेर बसून
बसून नेक्स्ट डे आपण त्या दिसा बसून घेतलें राती संजे रापयलें हाळे अशें आसा एक बोद घडला म्हणून. ओके सर म्हणालो. तर पळोवन म्हाका ताजें तोंड पळयतना कळलें तितलें ताका लायक जावं ना म्हणून. पळयार हें करना म्हळ्यार ते ट्यूनांनी परत घाल्लो सगळें सांगलें पूण तितलें लायक जावं ना पसंद जावं ना म्हण म्हाका बगलें. पूण जायत ओके पळय हांव उलया सर म्हणून गेलो ह्या पदा विशीं. सर ते म्हाका आनी तितके प्रॅक्टीस आणि हांवें सांगलें सर आनी कांय दुसरें कांय आसा गी सांगलें दुसरें कांय आसा गी म्हाका तें कित्याक तितलें बघून हार्ट टच जावना जावना वय हार्टली हे लिरिक्स बरो आहलें आनी ट्यून बरो आहलो जाल्यार म्हाका आनी कांय इल्लेशें नवें जावं. तर जायत म्हूण गेलो तो. त्या वेळार गेल्या उपरांत मिसस म्हणाली ताका लिओ राणीपुरा म्हणटात. ते राणीपुरा म्हणल्यार नांवार ताका कित्याक तुमी हें पद बरें नजो तुवें तेच पदा नांवार एक पद बरोवन ताका दिव येत न्ही गी बरें उरतें पद. वय म्हूण बगलें म्हाका मिससाचें म्हज्या बायलेचें उतर वय म्हूण बगलें. हांवें जायत पेन्ना काणी घेवन बसलो जेवण जाल्या उपरांत राती सादारण एक 10-10:30 वरार बसलो मनीस राती 12:30 1 वरां जायची जाल्यार लिरिक्स बरोवनी ट्यून बसून ताळो सगळें बसून दुसऱ्या दिसा ताका आपयलें सांगलें बाबा अशें भारी लायक जालें ताका बारी खुशी जाली. परच्या त्या आयतारा सकाळींच्या 10 वरार मिसा खावं पावलो राणीपुरा मिस जरू जाल्ल्या फोरा आलतारीर सोडलें डोरा वाचूंक लागलें संदेश एकामेकाचो मोग करा. संदेश वाचूंक लागले एकामेकाचो मोग करा म्हणल्यार संदेश तेचोच. हाचे वयर पद घडलें उरतें पद आनी पॅट्सनान म्युजीक बसयल्लें पॅट्सनाक दुसऱ्या दिसा वचून हें पद दिवन म्युजीक बसय म्हणटा आसतना ताका पद म्हणून इतली खुशी जाली कलो ट्यून जेरी सर एकदम सुपर हिट ट्यून म्हणून आनी त्या प्रमाणे ताणें म्युजीक बसयलो. आनी जेरी सराच्या विशयांत सांगचें जाल्यार मुस्तू म्हाका ह्या जर्नींत तांणी आसतल्यान म्हाका हांगा सर येवंक जालें म्हणून हय म्युजिकल जर्नींत कित्याक सांगल्यार साबार करेक्शनां ते म्हाका करतात आनी म्हजें हांव कितें तडेपटी म्हजें कामां आसा न्ही ताणें इमिडिएटली तक्षण वय की कांय लिरिक्स बरोवचे की ह्या कालांगी टप 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 करून दिता कित्याक आजकाल सकट बिजी आसा ते तांणी म्हाका तशें न्हय वय की आनी म्हजें पद हांव तांकां करेक्शन कांय आसल्यार सर हें पद एक आयकाय सर इमिडिएटली ताणें आयकून लियो ओके हांगा इल्लें करेक्शन आसा हें अशें तशें म्हाका तांच्या बरें डायरेक्शन दिल्लें येदोळी कोणी नात पयलें म्हाका डायरेक्शन दिलें तर आनकिल्लो जातो कोना जाल्यार म्हाका एक आतां तांणी डायरेक्शन दिवन हांव ह्या अंताक पावला म्हणून सांगत वय खंडीत जावन आतां आमकां समिस्तान कळ्ळें आतां तुमची पदां विशयान ती कळ्ळें आनी खंडीत जावन आमच्या 25 तारीखेर म्हणजे जानेवारीच्या 25 तारीखेर परवा आयतारा वय आयतारा 5 वरार सेंट अलोशियस डीम टू बी युनिवर्सिटी LCRI ऑडिटोरियम ह्या ब्लॉकार कोडयाळ 12वी संगीत सांज जेरी नायट हांगासर जाता तसा जेरी सर हांगासर विक्षक आसात आमचे दायजे व्हडलेचे सबार विक्षक आसा आमकां समीस सांग सदांच हर एका कार्याक आमकां ते पाठिंबो दितात आनी खंडीत जावन तुमच्या जेरी नायटाक ती पाठिंबो खंडीत जावन दितली ही म्हजी पातयणी. आतां आमचे विक्षक सकट तुमकां पळयतात आसा आनी आमचे सगळे शो आज पळयले तांच्या खातीर तुमचे एक इनवायट जावं पळय ह्या जेरी नायटा विशयान एक ल्हानशा रुपयार तुमी सांगेत की काल पुरा आसा डेफिनेटली आमकां कळ्ळें पूण तांकां एक मोगाळ आपोवणें तुमच्या तावन तुमी दिवचें. वय आपोवणें दिवच्या फुडें थोडी विशय हांवें दायजी वर्ल्ड विशयान उलयचें पडटा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या ह्या पैणार तांचो पाठिंबो मोठो आसा मोठो रितीन व्हडल्या रितीन केदाळे खंयच्या वेळार अप्रोच करतना ना म्हणलें एक विशय तांच्या तोंडान ना. जावं दी वॉल्टर बाबू स्टॅनी बेळा सर आनी आसात प्रवीण सर ह्या इतर खंयचेय तांचे स्टाफ सगळे जावन दी क्रू तांचे कितें क्रू आसात हर एकलो खंयच्या वेळार कितें जायत आसतना जिरेप ये आसा तयार आसा अशें जायतो पाठिंबो तांणी दिवन आसात. आनी तुमी म्हज्या एडान पळयला जावंक बरो थंयसर मिडिया पार्टनर्स daijiworld.com हर एक तांणी विशय कितें आसा ते तांणी प्रसार करतात. ह्या खातीर दायजी वर्ल्ड संस्थ्याक हांव आभारी जावन आसा. म्हज्या काळजांतावन हांव आभारी न्हय केवल हांव म्हजे कुटुंबच आभारी जावन आसा ह्या संस्थ्याक. आनी विक्षका लागीं मोगाच्या विक्षकांनो ही संगीत सांज जानेवारी 25 तारखेक जी LCRI ऑडिटोरियम डीम टू बी युनिवर्सिटी कोडयाळ हांगासर जावन आसा. तुमी दया करून ह्या संगीत सांजे तुमचो अमूल्य वेळ हाचे खातीर दवरून तुमी येजे 2-3 घंट्याचे प्रोग्राम ही कितें आसात येवन आमकां पाठिंबो दिजे. हर एक संगीत मोगिनी आमच्या खातीर येजे
म्हणून म्हजी कळती विनंती सवय आणि ह्या कार्यातर्फे तुमच्या तावन खुशेची काणी फूल वा फुलाची पाकळी तुमी दिवी येता तेजे कितें ते स्कॅनर कितें आसा म्हणजे अकाउंट डिटेल्स कितें आसा थंयसर दायजे व्हडली ह्या टीव्हीच्या माध्यमाचेर हाळे तुमकां हांगासर आमी डिस्प्ले केला ते तुमी पळयता स्कॅन करी येता तुमचे खुशीची काणी फूल वा फुलाची पाकळी हांव तितलेंच दिया इतलेंच दिया म्हण विचारना तुमी दिल्लें दान कितें आसा तें एक बऱ्या उद्देशा खातीर थंयसर वेतले आनी एका कलाकाराक ह्या मारिफा तुमी सपोर्ट करा म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां जर तर तुमकां पयशांची जायना तांक तुमच्या लागीं ना येवन संगीत पळोवन ते कार्य पळोवन तरी आमकां सपोर्ट करा म्हणून तुमच्या लागीं हांव कळती आनी माया मोगाची विनंती करनासा खंडीत जावन वीक्षकांनो आमचो काल आज आनी फाल्यां ह्या शोआंत जेरी सर तशेंच लिओ सर येवन पावल्ले आनी खंडीत जावन हांच्या संगीत सांजा विशयांत 12वी जेरी नायट हाच्या विशयान सबार संगती तांणी सांगिल्लें आसा आनी खंडीत जावन आमचो पाठिंबो तांच्यात असल्या कलाकारांक आनी असल्या संगीत सांजांक खंडीत जावन दिवंक आसा कित्याक आमच्या 12वी म्हणून सांगता आसतना 1 to 12 इट्स अ टफेस्ट जर्नी 1 to 12 म्हणसर जायचे तर आनीकय आमकां हे इंडस्ट्री जिवाळ जायचे सर आमचे कोंकणी पोदां जिवाळ जायचे तर असली संगीत सांज आमी असल्या संगीत सांजांक सपोर्ट करीजे पाठिंबो खंडीत जावन दिजे आनी खंडीत जावन जेरी सराच्या ह्या संगीत सांजाक जेरी सरा पेक्षा सबार जण वळखतात तांकां सबार जण तांची पोदां जावं पळय आतांच म्हणलें तांणी कितल्या बऱ्या संगीतकारांनी तांची पोदां गायिल्ले आसा तर तुमकां सोमेश सांग कळीत आसा कशें आसतलें म्हूण सांगून संगीत सांग आमकां सोमेश सांग कळीत सोमेश सांनी तुमचो पाठिंबो ह्या नायटाक दिजे म्हणून हांव विनंती करतां अखेरीचे तुमकां समेज सांग कळीत आसा बापाचे पुताचे नावी हे मुवी सगळ्यांनी पळयला पूण थोड्यांनी पळोवना कित्याक म्हूण सांगल्यार कोणे बरो पळोवना तांकां आनीकी एक आतां मस्त ब्रेक जाले तुमकां आयकोना बापाचे पुताचे कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगा मस्त सुपर हिट जालें आतां परगांवांत ती बापाचे पुताचे नावी डबल हिट जाला आनी कडेन जावन तुमी पळयला म्हणून हांव चिंता हांवें पळयला 2-3 पुटी पळयलात येस सॅटर्डे आनी संडे आनी एक शो आसा बापाचे पुताचे नावी हाच्या विशयान टायमिंग्स जावं पुरो ह्या हाच्या विशयान शो टायमिंग्स तुमकां मुखल्या आमच्या कार्यांनी तुमकां येतले कणे जावन तुमी हे मुवी परत इपडी कोणें पळोवना पळयला आनी घडी घडी पळया कित्याक आमच्या ही मुवी सपोर्ट करीच जायतो आमच्याकडून आता सेम अशेंत कशें संगीत सांज आसा तसलेच आमची मुवीज येतात प्रोडक्शन्स आमचे दायजुवल प्रोडक्शन्स एक मुवी आयल्या सो तसले आमच्या कोंकणी भाशेक जावं पळय ह्या कोंकणी आमच्या खंयच्याय कार्याक सपोर्ट दिल्यार मात्र आमची कोंकणी जिवाळ उरता आनी कडेन जावन आमच्या तल्यांक ल्हानशा कलाकारांक एक सपोर्ट जावन आसल्यार आमी एक दीस स्टार जावयता आनी तुमच्या सपोर्टर तुमी आनी आमी दोगांय एका व्हडल्या पावलाक पावता खंडीत लविटाबायक इल्ले सपोर्ट करा ती एक बरी कार्यनिर्वाहकी जावन आसा तिकाय सपोर्ट करा तुमच्या कार्यांनी तिकाय आपोव येता तिका कॉन्टॅक्ट करा खंयच्या काजारां जावन दी रोज जावन दी आनी तुमच्या घरा कितेंय हेर कार्यां जाता जाल्यार तिका सपोर्ट करा ती केवळ कोंकणींत मात न्ही कन्नडांत करता तुळुवेंत करता आनी ब्यारी बसेन हांव चिंता न्ही हे न्ही ओके तुळुवेंत करता हांवें पळयलां बरें वंडरफूल बरी तुळू उलयता ती तुळुवेंत करता अशें म्हणटना तिकाय सपोर्ट करा आमकां कसो करता तशें तिकाय सपोर्ट करा तशेंच ह्या कार्यांत आमचें वेदी कार्य म्हणून काय आमी एक थंयसर आसचें ना वेदी कार्य म्हणून लांब स्पॉन्सर केला तांकां मात्र आसतलें त्या देखून तुमी दया करून ह्या कार्याक तुमी भाशण टायम 5 वरार हे कार्य 5 वरार आमी सुरू करता कित्याक म्हळ्यार तातूंत एक कारण आसा 5 वरार जे कोणाक काजारांक ताका खंयच्या कार्यांनी वचूंक आसा तांकां 7-7.5 वरां जाताना तांकां कार्यांक वशीत आजकाल लोकांनी कार्याक येवचें 8-8.5 वरां काजारांक रोसांक गारीपुरा म्हणटाना पूण हें जावन पळोवन वशीत तशें त्या उद्देशान आमी विकी दवरलां आनी थोड्यांक कारकोळ फेस्त स्टार्ट जाता फेस्त सांजेचे वेचे थोड्यांनी 7-8-9 वरां जाताना सोडतात ते सगळे उद्देश मना दवरून अशें हें एक प्लॅन केला दया करून वीक्षकां लागीं आनी प्रेक्षकां लागीं आमची विनंती की 5 वरां जस्ट येया आनी हॉल भरा आनी एंटरटेनमेंट जडा
खंडीत जावन वीक्षक खंडीत जावन येतली आणि देव बरें करूं तुमकां समयीस सांग काल आज आनी फाल्यां हे कार्यक्रम पळयल्याक हे कार्य मात न्ही दायज व्हडल्या प्रसारणांच्या साबार कार्याक तुमी सांगात दितात आमकां पाठिंबो दितात सर आमच्या वीक्षकांक देव बरें करूं तशेंच प्रत्येक जावन काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्याक आयल्याक जरी बंदल सर तशेंच लिओ राणीपुरा सर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं समयीस सांग देव बरें करूं मेळया फाल्यां दुसऱ्या एका विशयाक देव बरें बरें करूं देव बरें काल आज आणि फाल्यां